ओवरऑल जर आमी भुरग्यांचे म्हणटा तुमी फोमो कडल्यान पयस रावप भुरग्यांक कशें सांगतले, कितें एडवायस दिवपाक शकता? कित्याक हो फोमो प्रकार जो आसा पळय खूब खतरनाक जायत वयता आजकाल. डिजिटल मिडिया तुमकां एक एक्झाम्पल दिल्लें पळय हांवें. आजकाल कपडे सुद्दां EMIचेर मेळपाक लागलेले आसा. इट्स लायक समथिंग बिग ट्रॅप. हांव ब्रँडाची नांवां घेयना बट ते आपल्याक विकपाक जाय प्रॉडक्ट जाल्यार आजकाल कितें करतलेच ते. पूण हें आमचेर डिपेंड न्ही. कपडे सुद्दां EMIचेर घेतात म्हणल्यार लोक चीत. इट्स लायक पयलीं मोबायल घेताले ओके आशिल्ले, गाडयो ओके पुरो. आतां कपडे सुद्दां. ना म्हणजे तांकां सांगप इतलेंच आसता की पळय तुमच्या आवय बापाय जे त्रास काडटा तुमकां लागून ताजो तुमी तांकां फुडें कितें तरी बरें जावपाक जाय तुमचें म्हणून ती त्रास काडटात. सो तुमी कितें करप पयली मेन प्रायोरिटी तुमी जे स्कुलान आसा न्ही तुमी आपलो एक स्टँड खंय तरी करून म्हणजे आपलो करियर एक खंय तरी सेट करात. एंड देन जे पळय तुमकां कितें कितें जाय यू आर फ्री. नॅचरली जेन्ना तू जोडटा तेन्ना तुका कोणूच आडोवंक शकना. सो टील दॅट लेवल तुमी ते आपलो करियर सेट करपाक वेस्ट करपाक जाय आनी असल्या गजालींनी तकली एक घालप म्हाका तुमी सांगात भुरग्यांचेर ट्रॅप आसा की फायनान्शियली तांकां फ्री जावपाक जाय समथींग वेगळे कॉन्सेप्ट आसा तकलेंत पयशांच्या बद्दल. सो पयशांच्या बाबतींत तुमच्या तकलेंत कॉन्सेप्ट कसो कितें आसलो जेन्ना तुमी कामाक लागलेली तेन्ना आनी कसो कितें आशिल्लो हेजेर तुमी सांगीत जाल्यार? ना म्हज्या कॉन्सेप्ट म्हणल्यार अशें न्ही की आपणें जोडचें आनी आपल्याक जाय जाय तें घेवचें. हो सिंपल. अशें न्ही की नाजाल्यार हांव टिचर जावंक पावचेंच नाशिल्लें. आय वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडंट. म्हाका म्हणजे दुसऱ्या कडसून एक आवय बापूय तुका एक पर्टिक्युलर पासून एज पासून सपोर्ट करता. पूण जेन्ना तूं व्हडलें जाता इंडिपेंडंट जाता तेन्ना तुका गरज पडना पळय आवय बापायक त्रास दिवपाची. लग्न जालें घोवाक त्रास दिवपाची गरज पडना. कळ्ळें न्ही. सो दिस वॉज माय दिस थिंग. थोड्यांचे अशें आसता न्हू की बाबा आपूण फायनान्शियली फ्री देखून आपूण हें करतलो तें करतलो समथींग वेगळे वेगळे गोल्स आसतात ऑल दॅट थिंग्स. आतां भुरग्यांनी तो देखील त्या भुरग्यांक ट्रॅपान फसयतात. हय बरोबर. यू हॅव टू बिकम फायनान्शियल फ्री एट द एज ऑफ 30 कशें करून. ट्रॅप जाल्लो आहा पळय जो. एक्चुअली हांवें चिंतता खंय बरयल्लें 30 पर्यंत जावपाक जाय म्हणून रिटायरमेंट. कोणी सांगना फोर्स केला. आतां सो दिसता मम्मी पप्पांक की बाबा दिसता तुमकां म्हणल्यार इतले पयशे इत्यात जोडपाक जाय म्हणून आख्खी लायफ भरलेली आसा. बरोबर. म्हाज्या तकलेन सिंपल कॉन्सेप्ट कितें आसता हांव सदांच तुका सांगता की तुमी तकलेन लोन घेवं नाका. हय करेक्ट. लोना कडल्यान पयस रावा. जितले लोन घेतले तितले तुमकां धांवपळ करची पडटली पयशां खातीर. बरोबर. लोन आहा जाल्यार लोन कमी करा जाल्यार पयशे वाडया आनी तुमची स्किलां डेव्हलप करा. आनी 30 पर्यंत जरी भुरग्यांनी आतां इतले गजाली शिकपाक जाय भोंवपाक जाय शिकपा खातीर. जशें म्हणटात पळय वॉक फॉर एग्जाम्पल केदारनाथ गेल्यार आपल्याक केदारनाथ वचपाक जाय गरज ना. तूं पणजे वचून 10 गजाली शिकोवन यो. म्हाजी सिंपल थिंकींग. येस करेक्ट. हांव खूब गजाली करता. म्हाजे फ्रेंड खंय पयस भोंवपाक गेले न्हू वाव टू गूड हांव वयतलो. पण सद्या हांव कितें करता हांगा वचून थंयसून गजाली शिकोवन येता. तर मे बी केदारनाथ वचून शिकोवन येवचो कांय गजाली. पण तूं पणजेच्यान 10 गजाली शिकपाक शकता न्हू. शिकपाची जी स्कील आहा खबर ती एडॉप्ट करपाक जाय भुरग्यांनी. आनी ती स्कील म्हाजो एक्सपिरियन्स कितें सांगता की जितले तुमी लोकां कडेन मेळटले कम्युनिकेशन करतले तेन्ना ती येता. बरोबर. जाल्यार एक येना. पॉइंट सारको. बरोबर. यू हॅव टू इंटरॅक्ट विथ द पीपल. जाता त्या लोकांना इंटरॅक्शन करा. आतांच करपाक स्टार्ट करा. एकदा तुमचो फेस व्हॅल्यू खूब जालो न्हू मागीर ते करपाक मातशें फाटीं फुडें येता. आतां तुमी भजी करणाऱ्या वांगडा उलोवपाक शकता बिंदास. बरोबर. पण तुमचो फेस व्हॅल्यू जालो फाल्यां सकाळी तुमी प्रधानमंत्री जर जाले तुमकां ते पॉसिबल जावचें ना. दॅट इज नॉट पॉसिबल. करेक्ट. पण आतां उलोवपाक स्टार्ट करा त्या गजाली थंयसून शिकून घेया न्हू. सो म्हणून म्हणटा की डिजिटलाक हांगासून पयस रावपाक जाय म्हाजें अशें म्हणणें आसता हेका लागून. हय हें बरोबर तुमचें. मार्केटान भोंवा शिका गजाली. आनी सेकंड आतां एक इजिली फॉर्मेट आसा प्रत्येकाचो मोबायलार सगळ्यो सांगता कॅमेरा आसातूच. कम्युनिकेशन स्कील वाडोवपाक जाय कॅमेरा फुड्यान फेस व्हॅल्यू वाडोवपाक जाय जाल्यार कॅमेराचेर व्हिडिओ काडा आनी पळया आपलो व्हिडिओ आपूण पोस्ट करा ना करा तुमचो पाक. बरोबर. स्कील प्रत्येका कडेन कॅमेरा आसा न्हू. म्हळ्यार भुरग्यांक बारीक बारीक सांगलें न्हू जाल्यार भुरगे करपाक पळयचे ना. हेच गजाली शिकपा खातीर व्हडल्या कॉलेजींनी वयतले डिग्री घेतले पयशे चड मोठून भायर तुका कांयच करचें ना. म्हणटात पळय एक्सपिरियन्स विदाउट एक्शन इज नॉट इम्पॉर्टंट. करेक्ट. एक्सपिरियन्स काउंट्स न्ही. एक्सपिरियन्स काउंट न्ही. सो ओवरऑल तुमचे थिंकींग कितें आसा ह्या लेवलीचेर अबाउट लोनाचेर किंवा तुमी कशें कितें प्लॅन करतात कारण तुमी म्हाज्याकून एजीन डबल आसात
एक्सपिरियन्स डबल ट्रिबल आसा तुमच्याकडे. सो हाऊ यू सी दॅट ऑल द थिंग्स. ना तुम्ही म्हणता ते बरोबर. आता म्हणले हम्म. तुम्ही लोन काढून आपल्या लायफाक रिस्ट्रिक्ट करप ना, दॅट इज अ टेन्शन. ज्या जाग्यार जाय खरीच गरज आसा आनी तुका कॉन्फिडन्स आसा की आपल्या त्रास जावपा ना, आपण ते भरू शकता, दॅट टाइम यू गो फॉर इट. अँड इट शुड नॉट बी लायक 10 लाख 15 lakhs. तू भरू शकता जाल्यार सुद्धा इट इज अ बर्डन. बरोबर. इट्स अ हेडेक, इट्स अ बरोबर. टेन्शन. लिमिटान 5 लाख बरोबर. काढात, तेतून ऍडजस्ट करा. तो सोपलो की दुसरे 5 लाख काढा. This is what I did. I never removed a loan of 10-15 lakhs. Never. आणि सेकंड थिंग, मग मग बिझनेसा खातीर तुम्ही काडटा तो वेगळो भाग, हांव हेंचेर उलयना. पण पर्सनल नाका त्या गजालींक काडटा तेजेर हांव डिस्कशन धरतलो. That's correct. ते बिझनेसा खातीर तुम्ही कितले काडा ना काडा इट्स अप टू यू. Yeah. थोड्या जाणां अशे आसात की झिरो पासून सुरवात करून अजून तेंचे व्हडले व्हडले बिझनेस जाल्ले आसात पण तेंनी लोन काडूंक ना. Yes, correct. पण ताका एज पास जाल्ली आसात, एक गॅप आसा, Time. एक्सपिरियन्स टायम वयता हेका. भुरग्यांक कितें दिसता आयज केलें फाल्यां जाय, बरोबर. फॅक्टरी तांकां शेणयतात आनी सगळी डिजिटल मिडियाची एडवर्टिजमेंट खेळटात, खबर आहा, हांगासून खेळटात भुरगे. ट्रॅप ओवरऑल जो फोमो, हे सगळें तुमकां सांगपाक कित्याक पावता, हितूरूच आमी आसता न्ही. हे गजाली पयल्ले आसता, खंय तरी कामार पळयता आमी, खंय तरी लोकांक मेळटाना इंटरेक्शन करतना पळयतात. भुरग्यांक केन्ना सहज विचारता हांवदा खंयसर मार्केटान कोण मेळ्ळो जाल्यार म्हाका मोबायल कितें पळयतात रे काय विचारतात. म्हाका सांगा मरे, म्हाका शिकपाक जाय, तुमी कितें पळयतात ते. काय ना, न्यू सिरीज पळयता, अबाउट एक प्रोग्राम कसलो तरी चल्ला तो प्रोग्राम पळयतात, किंवा बॉलिवूड मुवीज पळयता. म्हाका अजून पर्यंत खूब रेअर भुरगे गोंयांत मेळटा ते सांगतात की आपूण पॉडकास्ट पळयतात म्हणून, किंवा खंय तरी खंय तरी हिस्ट्री वाचली, खंय तरी कितें तरी बरें शिकले, अशें कोण सांगिनात. म्युझिक सुद्धा ऐकलं जाल्यार खंयचें म्युझिक आयकतात, बॉलिवूडाचे, हॉलिवूड. ना किंचित तुका क्लासीन न्ही अशे एक 2-3 जाण मेळटले जे तुका दे आर टोटली आउट ऑफ द ट्रॅक, लायक दे वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरंट. पण ते उलयत ना, समजायला पावाय ना. बरोबर. दे विल डू इट, बट क्वाइटली दे विल डू इट, बट दे विल नॉट ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ द दिस. Once they are out with something, then people will come to know. But they are doing it. असा ना न्ही, भुरगे आसा पण ते उलोवंक सोदनात. हय, उलोवंक सोदिनात. पण तुम्ही जर तांकां एक प्लॅटफॉर्म दियात न्ही, यू आर गुड इन दॅट, चल यू परफॉर्म दिस, यू आर गुड इन दॅट, देन इट वर्क्स. म्हणजे पोवचे पडटले, सोदचे पडटले. एज अ टीचर म्हाका दिसना की इतले वर्सां हें करून तुका अमको भुरगो अमके करूं शकता, दॅट कॉन्फिडन्स टिचरी कडेन आसता, येता तो ऑटोमॅटीक. एज अ टीचर म्हणून थोडेशे क्वेश्चन्स तुमकां आनी विचारूंक जाय दिसतले म्हाका जर टीचर जावपाक जाय ह्या जनरेशनात, आनी जस्ट हांव ग्रॅज्युएट पास आउट आहा, तर जे क्वॉलिफिकेशन टिचरीन घेवपाक जाता तें सगळें घेतलेलें आसा. आनी एज अ टीचर म्हणून हांवें कितें कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाजी आसा ती हांवें भुरग्यां खातीर करपाक जाय, ही मॅसेज स्पेशली जे यंग टीचर्स आसा तेंच्या खातीर. एज अ टीचर मेन म्हणटा ते न्ही, टिचरीचो रिलेटेड भुरग्या बद्दल हो आसता न्ही, तो इट इज अबाउट द डेव्हलपमेंट, आनी डेव्हलपमेंट बरे रितीन जावपा जाय. सो ह्यो गजाली जर तुम्ही ह्या लायनीक सेंटर्ड करून जर तुम्ही घेशात न्ही, थ्रू इट मे बी थ्रू डिजिटलायझेशन, डज नॉट मीन इट शुड बी अंडर कम्युनिकेशन ओनली, जाल्यार व्यवस्थित एक भुरग्याचो बरे भाशेन बरे रितीन ओवरऑल डेव्हलपमेंट जावपाक शकता. एक थोडेशे गजाली म्हाका तुमच्या इंडस्ट्री बद्दल सांगाले. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही जेन्ना म्युझिक कंपोज केले, फर्स्ट म्युझिक जेन्ना कंपोज केली, म्हाका आयडियाच नासली आसतली. कंपोज जाले, सॉंग आउट जाले, लोकांचे एक्सपिरियन्स कसो, लोकांचे हे कशे आसले, व्ह्यूज कशे आसले तुमच्या बद्दल, की तुवें म्युझिकूय केलें गो, की समथींग कशें कितें आशिल्लें. एक्चुअली म्हाका विचारले, स्पेशली म्हज्या फॅमिली मेंबर्सांनूय, तूं हे लायनीक रंजिता कित्याक पावले गो, आमी चिंतून आशिल्ले तूं इतले बरे सॉंग बरोवंक शकता, जावं तूं ते कंपोजूय करून घेवंक शकता, तूं प्रोड्यूसूय करूं शकता, हे हितून तूं कित्याक पावले. तांच्यांनी म्हाका फॅमिली मेंबर्सान विचारले, फ्रेंड्सानूय विचारले, थोड्यांनी अशें दिलें इट इज, म्हणजे डायरेक्ट कमेंट्स केल्ले आसा, इट्स रियली व्हेरी नायस. कोणाकूच खबरूच नासलें की आय कूड डू द बेस्ट इन दिस. इट वॉज रियली नायस एक्चुअली. कोणाक आयडियाच नाशिल्ली की तुम्ही रायटिंगूय करता बी म्हणून. हय, बरोबर. फर्स्ट सॉंग जेन्ना रिलीज जालें न्ही, तेन्ना त्या लोकांक इल्ले इल्ले कळ्ळें. म्हणजे तुम्ही डायरेक्ट सरप्राईज दितात. Actually, it was not planned. I was doing it. म्हणजे हांवें
बरयल्लें सॉंग करपाक एक्चुअली न्ही, इट वॉज जस्ट अ रायटिंग पार्ट. अशें हांवें खूब कितें कितें बरयलां जें हांवें सॉंग करूं ना किंवा रिलीज जावं ना. कळ्ळें न्ही, हे अशें चिंतलें हांवें करचें, म्हजी कुळदेवता न्ही, सो हांवें कामाक्षी आईचें पयलें करचें. जेन्ना तें हांवें केलें, इट वॉज रियली नायस. म्हाका एक जस्ट तुम्ही सहज सांगा, आणि गोंयांत सुद्दां खूब जाणांक गेस्टांक हांव सहज विचारता सुद्दां, आमी पळयला गोंयांत की जेंकां एवॉर्ड मेळटा खबर आहा तेच लोक आमकां व्हडले कशे दिसतात, कसलो एवॉर्ड आसूं तो. आनी जेंकां एवॉर्ड मेळोंक ना पळय ते सुद्दां एक्चुअली लोक व्हडले आसात, जेंकां हांव पर्सनली मेळयलो आसात. जेंकां खंयच्याच अजून एवॉर्ड मेळोंक ना, ते एवॉर्डाक वचोंक ना, गावले जाल्यार एवॉर्ड नाका म्हणटा ते. आनी जेंकां एवॉर्ड गावला पळय, भितूर हे आसतलें रेशो आसतलो फाटीं फुडें, बट दे आर एक्चुअली नॉट गुड ऑल्सो, अशें सुद्दां जाल्ले आसात. सो आमी कशें जज करपाक जाय लोकांक एवॉर्डा वयल्यान, किंवा कशें कितें एक्चुअली जज करप, हे थोड्यांक कळना पळय. आतां जर तुमचे आल्बमूच जर भायर खंय अवेलेबल ना, जशें की हो तुमचो पयलो पॉडकास्ट, बरोबर. तुमची इन्फॉर्मेशन भायर खंयच अवेलेबल ना, जाल्यार इट्स समथींग डिफिकल्ट टू मी टू अंडरस्टँड तुमकां करपा खातीर. बरोबर. म्हळ्यार हेजी इंटरव्यू घेवं काय नाका, ऑदर थिंग सगळे थॉट्स येतालेच न्हू. सो आमी लोकांक कशें वळखपाचें एक्चुअली, लोकांची म्हळ्यार वळख कशी करपाची की हो बरो मनीस काय न्हू. कित्याक आजकाल ते एवॉर्ड सुद्दां फटिंगूय मेळटात, बरीय मेळटात. इट्स लायक टोटली हे कन्फ्युजन आसा, लोकांक कशें वळखप, स्पेशली फिल्डातल्या लोकांक डिफरंट. आता वळखपाचें म्हणल्यार ते कितें प्रत्येक मनशाच्या हेजेर काय बरयल्लें बरोबर. आसना, बट एज यू कम्युनिकेट. आता पळय आमी जस्ट बरोबर. वी कम्युनिकेटेड जस्ट 15 हय. हाफ एन आवर बिफोर द पॉडकास्ट. हय. तुमकां खूब कितें कितें कळ्ळां आसतलें. बरोबर. सो मेन थिंग इज ऑन कम्युनिकेशन, and naturally what type of work that person is doing. Award is not important according to me. Award मेळो म्हणून तो बरो, मेळूना म्हणून ते बरें न्ही. दिस इज नॉट द कॅटेगरायझेशन. थोड्यो खुबश्यो गजाली आसता, थोड्यांनी खूब बुकां बरयला पण ताका रेकॉग्निशनूच मेळूना. एक्झॅक्टली. बट डजंट मीन ते मनीस बुकां बरोवपाचें सोडटले. डजंट मीन one day or the other she will be recognized or he will be recognized somewhere. So award is not important according to me. ना अशें जाल्लें सुद्दां आसा एक्चुअली. थोड्यांनी 200-300 सुद्दां बुकां बरयल्ली, बरी बुकां बरयल्ली आसा, पण तेंचे रेकॉग्निशन खंयच ना. अशे सुद्दां लोक आसात. थोड्यांनी अशे आसात तेंच्यांनी फालतू बुकां बरयल्या, तांकां एवॉर्डूय मेळिल्ले आसा. एग्जाम्पल तुमकां जाय जाल्यार गुगलाचेर मेळटलें वचून, यू कॅन सर्च इट. बट सगळ्यो अशी गजाली आसात एक्चुअली. म्हणून कित्याक तकलेन कन्फ्युजन जाता न्ही की कोणाक घेवप ना. ते प्रत्येकान एक एरिया दवरला खबर आसा की जे लोक डिजिटल मिडियार अवेलेबल आसात, दिसतात तेच बरे. ते रॉंग कॉन्सेप्ट आसा एक्चुअली. बरोबर. जे लोक ना सुद्दां ते खूब लोक बरे आसात न्हू. थोड्यां म्हणटात आजकाल तूं डिजिटल मिडियाचेर आसपाकूच जाय, गरज ना. ना गरज ना. खरेंच गरज ना म्हाका दिसता. तुजें जर काम आसा तुवें आसपाक जाय. आतां जशें की म्हाजो फील्ड डिजिटलाचेर आसपाक जाय म्हणून हांव आसा, जाल्यार हांव आसचो नासलो, कारण हांव इंट्रोवर्ट टोटली. बरोबर. माझें काम केलें, हांव घरा वचपी व्हरलो मनीस हांव, पण डिजिटल फिल्डार हांव आसा, म्हळ्यार दुसरो ऑप्शन ना. तो म्हाका अवेलेबल रावचो पडटा. हय सारकें. पण जर तुमचो तो फिल्डूच ना, तुमी कित्याक आसपाक जाय. हय तो फोमो आसा पळय थोडे ओवरऑल फोमो किंवा जे कितें म्हणटात तांकां ते, तो खंय तरी लोकांक खूब शेणयतात. थोडे म्हणटात पळय तुजो सर्कल खूब व्हडलो आसपाक जाय. गरज ना. गरज ना. गरज ना. गरज ना. म्हाका टोटली सामको बारीक आसा. पण असो आसा जे म्हाका कॉन्फिडन्स आसा की एका कॉलार धांवन येतले. येस. इट इज माय आय एग्री. माझी सेम परिस्थिती. आय डोंट हॅव लॉट ऑफ फ्रेंड्स. म्हाका टायमूच ना एक्चुअली. माझे लिमिटेड आसा, पण ते तुका लागून कितेंय करपा रेडी आसा. सो ओवरऑल हांगा कनेक्ट करपाक सोदता की ओवरऑल जे तुमी सगळे गजाली बिल्ड केले पळय, एका ट्रस्ट कम्युनिकेशन हे खूब महत्वाचे भाग आशिल्ले. सो ट्रस्ट कसो बिल्ड जाता लोकां वांगडा तुमी सांगपाक शकता जाल्यार तुमच्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे. ट्रस्ट हो न्ही कितें एका दिसान एका वरान येना. इट टेक्स टायम. सो फॉर दॅट यू हॅव टू बी विथ द पर्सन फॉर अ लॉंग पिरियड. फायनली ट्रस्ट बाबा तो येता. तू ताका मनशाक सांगू शकना की बाबा म्हाजेर ट्रस्ट दवर. ऑटोमॅटिकली इट शूड कम. आनी जेन्ना तो येता तो तुवें सांबाळून दवरप आसता. त्या मनशाचो ट्रस्ट तुवें तोडप आसना. दॅट इज द थिंग एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी. वो कित्याक विचारलो खबर आसा,
आता कम्युनिकेशन भुरग्यांची थोड्या भुरग्यांची इतली बरी जाल्ली आसा ते आता पयलीं पळय इवन हांव सुद्दां अजूनय जर कोणा कडेन फोटींग उलयता न्ही म्हाका ते झिजकपाक याद म्हणजे अडकता हांव लोकांक कळटलें की हांव फोटींग उलयता म्हणून थोड्या जाणां फोटींग सुद्दां न्ही इतले परफेक्ट उलयतात खबर तुमकां म्हणटा की खरो उलयता हाजेर फिदा जालो इट्स लायक दॅट कळ्ळें तुका की हेज्यार मनीसूच पळोवंक ना इतलो बरो म्हणून मागीर थोड्या दिसांनी कळपाक येयला आसता खबर आहा फटकिरो मरे म्हणून सो अशा मनशा कडल्यान सावध कशें जावप हांव तुमकां हें विचारतलो कशें उलोवप तो विचारचो ना ना तुका तुझे सर्कल कित पर्यंत तुवें मेंटेन करपा जाय आपले सर्कलान बाबा बरे लोक ट्रस्टवर्दी लोक जाय काय फेक पीपल जाय इट डिपेंड्स ऑन यू न्ही सो जेन्ना तुका पयलीं कळना हे मान्य हय. म्हाका दे आर व्हेरी एक्सपर्ट पण जेन्ना तू केन्ना ना केन्ना कळटा कळ्ळें न्ही प्रिटेंडिंग नेचर हो आसता न्ही तो केन्ना ना केन्ना भायर येताच एवरी टायम द परफेक्ट पर्सन कॅनॉट प्ले द रोल परफेक्ट येता पण जेन्ना तुका कळटा then you only put a step behind automatically that person won't come again forward तू जेन्ना स्टेप फाटी घेता तेन्ना forcibly nobody is going to come and pull you you have to be back you are safe एक म्हाका तुमी सांगा सहज एक म्हाका एक्सपिरियन्स हेका लागून म्हाजी मेन पळकाश कमी जावप म्हणटा म्हाजें मेन कारण हें जालें एकदा गॅस मेळ्ळें फाटोफाट पयलीं येतालें खबर आसा हय जाल्यार म्हाका एक ओवरऑल एक संवय जावपाक लागली जर फॉर एग्जांपल कोण नेगेटीव आय बिलीव ऑन एनर्जीज ओके सो कोण तरी नेगेटीव एनर्जी वाला म्हाज्या कडेन फुडल्यान बसला समज न्हू ओके म्हाका न्ही भितून कितें याद आलें इट्स लायक हेज्या कडेन उलोव नाका बंद कर चल हांगासून उठोन इट्स समथींग लायक दॅट आनी कोण पॉझिटीव आलो आमचो 4 वरां आमचे पॉडकास्ट चलताले ओके करेक्ट कम्युनिकेशन लायक गॉसिप वयताले कितें आसूं तें वेगळो भाग पण अशें जातालें आनी आतां सहज अशें जाला म्हाका जेन्ना कोणाकूय मेळटा पळय इवन कन्वर्सेशन उरता फर्स्ट कॉलर हॅलो म्हणटा कळपाची संवय जाला की हो कसो आहा मनीस तो दॅट्स एक्सपिरियन्स असो संवय जाला म्हणून तुका झाप करून मागीर फुडें कंटिन्यू करता कळटकूच कंटिन्यू करता मागीर त्या परत कॉलूय करपाक वचना परत मागीर आनी सहज अशें जावपाक लागलें की सामकें लागचें मनीस आहा खबर आहा हे त्या कॅटेगरीन येवपाक लागले जेन्ना कोण रियलायज जाता खबर आसा म्हणजे फॉर एक्झाम्पल अशें जावपाक शकता भितूर की तेज्या कडल्यान हांव वयर पावलो म्हणून खंय तरी त्या गजाली खातीर ताका जेलसी जलसी जावपाक शकता येस पण ते म्हाका फील जावपाक लागलें कॉलाचेर असो कसो उलयता हांव आतां जेन्ना तो मेळटा तेन्ना दाखोवन दिवपाचें आतां म्हाका कशें आहा म्हाका कळटा म्हणून दाखोवन दिवचें ना बरोबर आतां ही गजाल सुद्दां कॅमेरार उलयला म्हणून ती आवट जाताली बरोबर बट ही स्कील सुद्दां येवप खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी हाजो डिसएडवांटेज एक दुसरो कितें पडटा खबर आसा तुमकां जर कोणी फुडल्यान ऑफर घेवन येयलो न्हू ती रिजेक्ट करता आम संवय कितें जाता की नेगेटीव नाका घेवया बरोबर आनी घेतल्यो जाल्यार मागीर ती कशें म्हणटात खबर आसा एक लायक न्हीद सामकी पडना आमी असल्या टायपची पर्सनॅलिटी कोणाचो रुपया सुद्दां घेतला जाल्यार दिवपाक जाय सो तर त्रास खूब जाता सो असले पर्सनॅलिटी एक्चुअली बरें काय वायट हे तुमकां विचारता ना कित्याक ह्या प्रमाणे म्हाका तो स्कोप आसतलो ना कितें आसता पळय आपूण जितले क्लीन रावता जितले बरे रावता तशेंच तुजे ते स्प्रेड जायत वता आनी जेन्ना तूं म्हणटा पळय आतां आपणे ऑफर घेवन येयली घेतलो आपल्याक झेमपण ना हेजो अर्थ तूं कितें तरी रॉंग करता घेत जाल्यार हे तुका खबर आसा म्हणूनच तुका झेमपण ना सो जेन्ना तुका झेमपण ना तेन्ना यू शूड रियलायज दॅट दीस इज नॉट गूड हांवें हें करप न्ही हांवें हें घेवप न्ही कळ्ळें न्ही बट थोडे कशें आसता एक तुमकां एक एक्झाम्पल दिसयता हांव एक म्हाजो फ्रेंड आसा काम करता एका डिपार्टमेंटान तो मदीं आसा ते सकयल पोस्ट आसा खबर आसा तेजो तो टेबला पावसून पयशे घाता डायरेक्ट सांगप म्हटलें कळ्ळें तुका आनी तेज्या वयलो आहा खबर आहा तो घेता एका घेवपाक आवडना पण इन्ने घेतल्या शिवाय वयर वचना म्हणटा आपूण करूं कितें कळ्ळें तुका हांवें म्हणटा अशें कितें तरी काम कर एक पोस्ट वयर पावपाक जाय जाल्यार भायर पावपाक जाय करेक्ट नॅचरली यू हॅव टू लीव दॅट प्लेस हय करेक्ट सो जालें कितें खबर आसा थोड्या दिसांनी सर देवाक पर्टिक्युलर देवाक मानता ते मेडिटेशन केलें आनी खूब सांगलें आपल्या त्रास ना म्हणजे सर कितें सांगलें खबर आसा तेणी कितें सांगलें सिट्युएशन अशें क्रिएट जालें ऑटोमॅटीक तो वयल्या लेवलाचेर पावलो आनी तो वयर आसलो पळय तो शिफ्ट जालो आनी मागीर जावपाक कितें लागलें हो वयर पावलो कळ्ळें तुका आनी सकयल जे सगळे पयशे घेताले पयलीं सगळ्यांक बंद करपाक लायले आपल्याकूच नाका तुमी घेतात कित्याक सो दिस इज गुड वॉट जालें की दुसऱ्या डिपार्टमेंटान कितें जालें सगळ्याचेर बेजार येवं जाता न्हू म्हाजो पगार 15 हांव जेन्ना वयलो ऑफिसर आसलो तेन्ना हांव जोडटालो 20 सेपरेटली करेक्ट आतां म्हाका 15चेरूच जगचो पडलो परत
मग तशें जावपाक सगळें लागलें म्हणपाक लागलो. पण मागीर ओवरऑल हो सगळो फिगर गेलो आनी आतां म्हणपाक लागलो एक 2-3 वर्सां हो सगळो पास आवट जाले. आपूण तेजेर ठाम रावलो, घेवचो ना तो घेवचोच ना. मग जे सगळे लोक येताले पण लोक खुश रावपाक लागले ऑटोमॅटीक. तुमची एनर्जी फील जाली सगळ्यांक. म्हणल्यार समथींग हे म्हणपाक स्टार्ट जाली पॉझिटिव्ह वाईब्स. आनी लोक डायरेक्ट आपल्या कडेन येवपाक लागले. सराकूच मेळटा डायरेक्ट म्हणून. ना जेन्ना तू बरें करता न्ही तेन्ना ते न्ही लोकांक दाखोवन दिवपाची गरज ना. इट ऑटोमॅटिकली स्प्रेड्स. एनर्जीचो म्हाका जेन्नासून तो कॉन्सेप्ट समजपाक लागलो, अंडरस्टँड जावपाक लागलो. पण हे हांव म्हणटा की एकेदा बरें घडटा काय वायट घडटा. जशें की फॉर एक्झाम्पल एक टायम पॉडकास्ट चलताले पळय, दिसाक 2-3 पॉडकास्ट कंटिन्यूस वयताले. ओके. आतां रेअरली म्हयन्याक 2-3 पॉडकास्ट येताले. टोटली रेअर. आनी पॉडकास्ट कशें आसा की व्ह्यूजाक आमी पळयना, व्ह्यूज पळयना, काय पळयना. पण चल्ला काय इज लायक कितें करूं काय कळना. एक टायमार दिसतालें की सेटअप जावपाक जाय. आयज देवाच्या कृपेन फूल सेटअप रेडी आसा, पण इंटरव्यूज खूब कमी येता. ओके. म्हणल्यार फ्लो कसो वयता तो कळना एकएकदां. पण गॅस येतात खबर आसा, गॅस लायक पुरो तुमच्या सारके येवन बसतात. म्हणजे तेच्या बस्तू काय दिसता की उलयत राव. म्हणल्यार एनर्जी कशी चल्ला, कितें चल्लां कितें फूल कन्फ्युजन तकलेन आसतात. आनी लोकूय एकएकदां म्हणटात की कौशल तुझे पॉडकास्ट मध्ये खूब येताले मरे, आतां कितें जालें सडन प्रेशर येयला कितें रे, कितें जालें समथींग कितें जालें. तशें काय जावना. ना जेन्ना पळय तुजें कितें म्हणटा हिंदीन एक लायन आसा पळय जेन्ना दिल सच्चा मन अच्छा बाकी सब भगवान की इच्छा. पण तो फेस जो असता पळय, या दॅट इज आय नो इट इज लिटल बिट ऑफ म्हणजे हर्ट जाता. पण जेन्ना तू बरें करता न्ही तेन्ना देव तुका केन्नाच अर्दवट सोडिना. ही विल ऑलवेज ब्लेस यू. दिस इज माय एक्सपिरियन्स व्हॉट यू हॅव टू टेक. जेन्ना तुझे पळय तू व्यवस्थित म्हणजे दिल तुका सांगली न्ही आत्तां लायन हांवें, जेन्ना तू बरे रितीन कितें करता न्ही तेन्ना तो तुका इफ यू ट्रस्ट न्हू तुजें वायट केन्नाच जायना. आनी एक न्ही ताई तुमी एक कॉन्सेप्ट भुरग्यांक क्लियर करा. खूब जाणांक न्ही फ्री घेवपाची संवय जाल्या गोंयांत. गोंयचे हांगा ओवरऑल मे बी कॅटेगरायज हांव ओवरऑल करिना, बट जनरली म्हणना, बट आसात भितर खुबशे जाणां अशे एक फ्री घेवपाची संवय जाल्या हांकां. जशें की फॉर एक्झाम्पल लोक फॉर एक्झाम्पल कोण पॉलिटिशियन भाशण दिता न्ही जाल्यार पॉलिटिशियनाक लोक मेळपाक वचना. आफ्टर पॉलिटिशियन तांकां सामोसा आनी पॅटीस मेळटले म्हणून वयतात. एक्चुअली दे कॅन पर्चेस दॅट. सामोसा आनी पॅटीसाक कितलो वयता खर्च म्हाका तुमी सांगा. ना कळटा म्हाका कितें म्हणटा ते, बट प्रत्येक मनशाचो व्ह्यू वेगळो आनी आसता. सेकंड थिंग आमी जर सांगता पळय केन्ना कोणाक बाबा की आमी पॉडकास्टाक एडिटिंगाचेच पयशे घेता म्हणून लायक समजा पयशे कित्याक लागता तांकां, आमकां आमी एडिटींग हे फुकट जाता. ना इट टेक्स लॉट ऑफ पेशन्स लागता. एक वराचो पॉडकास्ट एडिट करपाक मिनिमम सिंपल 4 वरां जाय तुका. तूं 10 फावटी आयकचो पडटा. खंयचो क्लिप्स भायर घालूं खंयचो क्लिप्स घालनाका हेवूय चिंतचें पडटा तुका. बरोबर. सो इज लायक टोटली वेगळी आनी एडिटींग टोटली भागूच वेगळो आसा. लोकांक खबरूच जाना. लोकांक दिसता शूट केलो घातलो. ना there is lot of work behind the scenes, lot of work and patience first of all. आनी मेन कसो तो एकटो करपाक शकना हेवूय लोकांक कळना. ताका एक एडिटर म्हणून प्रकार आसता. एडिटर लागता, मागीर सेपरेट डिझायन मोबायल लागता हेका, थंबनेल डिझायनर वेगळो आसता. हे सगळे टोटली वेगळे आसता न्ही. बरोबर. हांव कितें म्हणटा तुमकां कळना जाल्यार उलोव नाका. जशी अर्दी कशी नॉलेज घेवन तुमी उलोव नाका तरी म्हणटा न्हू हांव. सो ओवरऑल म्हाका हेच जाय की लोकांक फ्री कॉन्सेप्टाचो कलेक्शन काडपाक जाय. एक तर लोकांकडे फ्री घेवप ना फ्री दिवप ना हे हांवें ठरयलां तरी. हांव सद्या टोटली पर्टिक्युलर आसा. आज सरळ कितें लोकांक म्हणटा तुका दिवपाक जर पॉसिबल ना न्हू वॉट एवर यू तुका दिसता तितलें दी म्हाका. तूं भले रुपया दी पण फ्री नाका. या फ्री ना तुझो जो टॅलंट आसा न्ही फ्री हॅज नो व्हॅल्यू. देन दे कितें म्हणटा पळय ते दे टेक यू फॉर ग्रांटेड म्हणटा पळय न्ही तशें म्हणजे किंमतूच उरना. सो फ्री इज नॉट द थिंग एक्चुअली. तुमचो एक्चुअली कसो कितें हाजेर कॉन्सेप्ट फ्रीचेर जे कितें फ्री मेळटा किंवा फॉर एक्झाम्पल 50% ऑफ सिंपल लँग्वेजीन सांगप म्हटल्यार 5 हजाराची गजाल एक्चुअली आसता गजाल एक्चुअली 200-500ची 2.5ची हे आसता रेट आसता घालतात रेट 500 50% डिस्काउंट परत रेट तीच घालतात. लोक वचून घेतात. लोकांक खबर आसना न्ही एक्चुअली दिस इज हॅपनिंग. एक्चुअली बाय 2 get 3 फ्री हेजेर बरी रील केली घातली प्राइस सेम
करेक्ट. आणि जर तुम्ही तीच गजाल एकदा म्हाका हे जाला, म्हाका एका म्हणजे कजनान सांगलेले ती 5 ड्रेस घेतले 5000 ओके, बरं डिस्काउंट म्हणून कित्याक म्हणून घेतले ना डिस्काउंटाचेर. मागीर तिने वचून म्हापशा मार्केटान सहज नजर पडली हेजेर पळय, सेम क्वॉलिटीचे ड्रेस तिका 500 रुपयांक मेळ्ळे. दॅट्स वॉट वे ऑफ ऍडव्हर्टायझिंग. बिझनेस चलोवपाची एक हें आसता न्ही. हांव म्हणटा की जे ट्रॅपान जे भुरगे फसतात खबर आसा ते लोकूय फसतात पळय, हेका लागून ते लोन वाडटात, खर्च वाडटात ह्या गजालीं खातीर. हेका कंजूस म्हणिनात, हय बरोबर. खर्च वाडटा कित्याक ह्या गजालीं खातीर. पयलीं लोक पयशे कशे वाचयताले, लोकांनी पयलीं 5000 जोडून सुद्दां व्हडली व्हडली घरां बांदलेलीं आसात. हय बरोबर. आतां हें म्हणनाका की पयलींचे 5000 खूब व्हडले आसले, हांव हें उलयना, बट तेंची मॅथड पळय कशी आसली ती. पयलीं पेरंट्स सुद्दां चिप्सां हाडून दिनासले भुरग्यांक, जे कितें आहात ते बारीक बारीक खर्च कितले वाचता म्हणजे सिंपल बारीक कॅल्क्युलेशन आसता खबर आसा. हांव म्हाजे एक्चुली आजये कडल्यान शिकलेलो गजाल. आजी एक्चुली ना आतां. हम्म. शाळेक केन्नाच मरे कोणा कडल्यान फुकट घेवं नाका. तेन्ना कळोंक ना म्हाका कितें खबर, धाकटे न्हू आमी, ते आतां रियलायज जाता ओके ह्यो कॉन्सेप्ट करता. जग पळयलां तेंच्यांनी. एक्सपिरियन्स न्ही, कितें तरी जाणटो मनीस हय. सांगता म्हणजे ते बरेंच आसतलें, हेजेर कोणाक डाऊट ना पळय. बरोबर. आनी हेकाच लागून म्हणटाले कितें जावन ते कोणागेर वयताना कितें घेवन तरी चललें म्हणून. कॉन्सेप्ट दीस, तूं कोणागेर फुकट वचनाका, की तेंगे तूं कितें खातलो पियातलो. संस्कार म्हणटा पळय न्ही ते ओवरऑल सगळ्या लोकांक खबर ना हय. गजाली. नाल्यार सहज म्हणा की नाल्यार तूं वचोच नाका. इज लायक अ बॅलन्स कर आनी चल, नाल्यार वचनाका. सो तुमी हेजेर मातशें कितें तरी सांगचें गाल म्हाका लायक दिसता की जे धांवतात पळय फ्री 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 म्हणून, इज लायक टोटली बीग ट्रॅप. थोड्या लोकांक कळिल्लें आसा ते हय. फी थोडे कितें करता सांग, आपलो हे करपाक लागून दे वील टेक अ वर्कशॉप एंड एंड ऑफ द वर्कशॉप इट विल बी लायक सेलिंग दीस मेडिसिन. जे कोण बिझनेस करता खबर आहा तेंका करून तेंच्या विरोध ना. Okay. बिझनेसान सगळ्या गजाली करपाकूच जाय. हांव कोणाच्या कडेन उलयता एज अ कस्टमर म्हणून. एक्चुअली ह्या प्लॅटफॉर्मार उलप न्हू, की म्हाजो प्लॅटफॉर्म म्हाका आहा न्ही. हांव जर कोणाचें प्रमोशन करतलो जाल्यार म्हाका कितें तरी स्कील घालची पडली सर, बरोबर. डिस्काउंट घालचे पडले कितें तरी यूज करून. पण हांव एज अ कस्टमर म्हणून तुमच्या कडेन उलयता, एक अवेरनेस मेळपा खातीर म्हाका उलयता. सो त्या वेळेन तुमी काय पळोवप, तुमी काय पळयतात फ्री गजालीं कडेन असो प्रश्न जर केला जाल्यार उलटो जर. जेन्ना तुका दिसता न्ही अमकेचेर अमके फ्री, तेन्ना तेजो प्रॉपर हे करप म्हणजे फॅक्ट्स फाइंड आउट करप. रिव्ह्यूज हे असताच, कसले गजालीचो रिव्ह्यू असता, गो थ्रू द रिव्ह्यूज एंड चेक. चड रिव्ह्यूज जर बरे आसा देन इट इज गुड. इफ द रिव्ह्यूज चड थोडे कितें आसता, रिव्ह्यूज एकूय बरो ना, 10 बॅड आसता तातलो एक बरो आसतलो. दॅट टाइम एटलीस्ट एक थोडे तरी ही एक वे आसा की यू कॅन अंडरस्टँड वेदर द प्रोडक्ट इज गुड ऑर बॅड. हांव आनीक तुमकां सांगपाक सोदता, रिव्ह्यूचेरूच तुमकां सांगता. हांव जेन्ना स्विगीन कामाक आशिल्लो डिलिव्हरी बॉय म्हणून, तेन्ना तुमकां सांगता एक मॉलान आमी रेस्टॉरंट ओपन केलें. तो कितें म्हणटालो म्हाका खबर आहा, वताना रिव्ह्यू दिले. सगळे डिलिव्हरी बॉय कडल्यान ते रिव्ह्यूज घेताले. ओके, आनी रिव्ह्यू सगळे प्लस घालताले. तेंच्या कडेन सगळे रेडी आसताले, ते फक्त कॉपी पेस्ट करपाक जाय आसताले. सगळ्यांना अशें घालताले. सो ऑलमोस्ट दिसाक 20-30 स्विगी बॉयज येवन वताले, सगळ्या कडल्यान ते रिव्ह्यूज घेताले, पॉझिटिव्ह रिव्ह्यूज घेताले. मागीर हेच्या वयल्यान म्हाका कळ्ळें की रिव्ह्यू सुद्दां फोर्टी घेवपाक शकता. हय, बट रिलेटेड टू प्रोडक्ट न्ही, ना, नोबडी कॅन पुट इट ना रॉंग. रिव्ह्यूज तुमकां हांगा कितें जाता, चेक काय करप खबर आहा रिव्ह्यूज एक्चुअली करतना वता. रिव्ह्यू घालता खबर ते प्रोफायल ते दिसता पळय कोणी घातला ते रिव्ह्यू, ओके. तेन्ना ती प्रोफायल चेक करा, ती फेक आसपाक शकना. ओके. हो पॉइंट आता पळय म्हाका खबर नाशिल्लो. हे तुका कितें म्हणटा, हांव डिजिटल फिल्डांतलो मनीस आसा, तेच्या पयलीं हांवें खुबशीं कामां केल्लीं आहा जी मार्केटिंगान केला हांवें. ओके. म्हणून आज हांगार आसा न्हू हांव. ऑफरी घेना हेका लागून घेना, कित्याक आमी लॉंग टर्म कितें तरी पळयतात न्हू. हय बरोबर. आमी लॉंग टर्म आमकां लोकां वांगडा रावपाक जाय, रिलेशन बिल्ड करपाक जाय, हे आमचो कॉन्सेप्ट आसा. तो शॉर्ट टर्मान येयलो गेलो जाल्यार नाका आमकां ते. सो ती प्रोफायल पळोवपाची. फॉर एक्झाम्पल हांवें घातला दीस प्रोडक्ट इज टू गुड, आय लव्ह दीस प्रोडक्ट. कोणी घातला ह्यो रिव्ह्यू पळोवपाची, प्रोफायल दिसतलो पाहिजे. ओके. आनी थंय झप करून येयलो की अमिताभ बच्चन की आनी कितें येयले, मे बी कळपाक शकता, मे बी ती रायट आसपाक शकता. थंयच पळया कोण 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 आहा ते.
थोडे असे असतले रिव्ह्यूज सगळे बिहारचेच असतले लोक म्हणजे नावानूच तुमकां कळटा पळय XYZ ईमेल आयडी समथिंग कितें तरी ओके तेंचे रिव्ह्यूज तुमी कित्याक काउंट करतात पण तेवूय आमकां क्रॉस चेक करपाक कळपाक जाय ऑन स्पेशली ऑन फूड प्रोडक्ट ओके कित्याक फूड प्रोडक्ट तुमी घेतना केअरफुली घेवपाक जाय आयज काल कळना कोण कितें घालून दिता ते भितर हय बरोबर ते अजिनोमोटो घालीत जाल्यार टेस्ट बरी येतात हे म्हाका खबर आसा हय बरोबर पण लोकांक खबर ना अजिनोमोटो म्हणल्यार कितें ते करेक्ट कित्याक रेस्टॉरंटात जेन्ना आमी आसले म्हाका खबर आहा गजाली आतां हांगा सगळें म्हणटात हे कित्याक घालतात काय म्हणून टेस्ट येतात म्हणून या मागीर म्हाका कळ्ळें की ते अजिनोमोटो म्हणून विच इज व्हेरी बॅड इतले इतले बीन घालप विच इज व्हेरी बॅड हेका लागून ती हाडां हे जावप ते जावप म्हणल्यार वेगळो सायन्स आहा हेका सो लोकांक हे बेजीक गजाली खबर ना डायरेक्ट गेले फूड 50% ऑफ आसा म्हणून ऑर्डर करतात आनी खातात हेकाच लागून मागीर हांगार कनेक्ट करतलो परत एनर्जीचेर माझी मम्मा म्हाका सदैव म्हणटा बाबा खंय खाता न्हू चिंतून खा म्हणून जेन्ना घरा कडेन आवय जेवण करता बाई मोगान करता भितर मोग आसता जेवणात बरोबर कोण त्यो वळखीचो करता न्हू कौशल येता आमगेर ते आवडीन ती जेवण करतली ते जेवण तुका पचतलें हॉटेलाचेर कोण अशें करिनात देव जाणा सारके धुतात काय धुयना ते टेस्ट हाडपा खातीर अजिनोमोटो घातले वेगळे फ्लेवर्सचे कलर्स घातले रेडी जालें फूड लोकांक ते आवडटात आनी टेस्ट येतली म्हणून कित्याक काय म्हणटा तुमी खातना मोबायल घेवन बसतात लॅपटॉप घेवन बसतात तुम्ही 1.5 लाख सुद्धा जोडले आणि 500 रुपयाचे उदक खाल्ले त्याला काय फायदा नाही म्हणून सांगले पण 500 रुपये जोड आणि 100 रुपयाचे खा म्हणून सांगले पण बरे खा येस करेक्ट हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टंट आणि खाताना मोबाईल यूज करू नका किंवा काम करू नका चावून खावप हे सगळे सायन्सचे गजाली कळलेले आपण हे सगळे गजाली एनर्जीचे कनेक्ट न्यू हे सगळे आमच्या पुराणान बरयल्ले आसा माझे ओन काय सांगिना पुराण इतिहास जे सगळे बुक्स ते वाचा न्हू लोकांक वाचपाक नाका आणि हांगा कनेक्ट करता तुमच्या वाचन व्हेरी इम्पॉर्टंट विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो अशा गजाली कोण एक्चुअली उलयना सांगिना असल्या गजालींची अवेअरनेस एक्चुअली दिवपाक जाय आणि दिवपाक शाळेंतले तुमकां ओवरऑल सांगले बिकॉज ऑफ एक टिचर दिवपाक शकता स्कुलान भुरग्यांक की तुमी भुरग्यांक कम्युनिकेशन करतात न्हू आमी एक दोन जाणां करतले केन्नाय मेळ्ळे जाल्यार हय पण हेजो लेक्चर म्हणून तुमी तांकां 5 मिनटां सांगपाक शकता न्हू ते आमकां करचेच पडटा आनी ऑप्शनूच ना न्ही आमचे कडेन नाल्यार ती क्लास तुका जाग्यार कॉन्सन्ट्रेशन येना पण न्ही आमकां अशे गजाली सांगात न्हू हे टिचरी कमी सांगतात जेन्ना हे सांगतले पळय ते टिचर भुरग्यांकूय आवडटले न्हू अवेअरनेस अशी दिवपाक जाय न्हू भुरग्यांक आमी सांगता की बाबा भायलें खावनाका म्हणून कित्याक खावनाका हे सायन्स सांगा ह्या फाटले ना आता ते रिस्ट्रिक्टूच केला न्ही मिड डे मीलचो प्रकार हो सरकारान घातला तेतून तुका सगळे इडली सांबार भाजी चपाती पाव हो प्रकारूच गेलो सो नॅचरली डायरेक्टली भुरगीं बरेच खाता म्हणून जाले चिप्स तर आमच्या स्कुलान अलाउडूच ना मदीं केन्नाय चेकिंग आसता सिद्धार्थ सर इज इनचार्ज ऑफ दिस पी सर तो चेकिंग करप म्हणल्यार ते सगळे भितरले कितें बॅगातले बारीक बारीक सुद्धा एक खिळो सुद्धा कितेंय आसूं मागीर ते तेणे काडून चेकिंग म्हणल्यार भुरगीं भियेता सो भुरगीं हाडीत ना आनी एक भुरग्यांचे कशें आहा बरोबर माझे ऑलवेज थिंकींग अशें आसा हा पर्टिक्युलर न्ही माझे स्टॉप्स आसतात पणजे गेलो म्हापशा गेलो हांगा खंय गेलेले एक पर्टिक्युलर गाडे आसतात पळय हय आमचेच ते गाडे सो रेप्युटेशन अशें बिल्ड जालां प्रत्येकाकडे म्हाका ते उलोवपाची संवय पडली तुमकां सहज सांगता की काका आज चाय मातशी वेगळी लागली बरं कितें घातला चायेन गॉसिपान म्हाका इतले गजाली सांगून वयता की एक म्हणटा आज च्या वांगडा बेश्टीच पियलो म्हणल्यार खंय म्हणटा तूं समज तो आज टेन्शन खूब आसलें रे म्हाका सो चायच गडबडून केली मात बरी जाली म्हणटा हांव मग टेन्शन आसा लोक च्या करता च्या कशी लागतली तुमी चिंतपाक शकता न्हू हे गजाली म्हणून भुरग्यांनी सुद्दां कोण मिड्यानी दिवपाक येता पळय ते ताई वांगडा त्या काका वांगडा कम्युनिकेशन करपाक तांकांय बरें दिसतलें हय बरोबर भुरगे आपल्याक घेवन हटकितात पळय काकी आज भाजी बरी जाला मगे इडली बरी जे कितें आहा तें बरें जाला मगे हे भुरग्यांक म्हणपाक शिकोवपाक जाय भुरगे हे म्हणपाक हुशार जाले की खबर आसा तूं बेस्ट न्हेसला साडी टू गूड असो सामकें दिसता जाणा रील करया आमी हे म्हणपाक भुरगे हुशार जाले पूण भुरग्यांक अजून हे म्हणपाक कळना जेवण बरें जालां हा टेस्ट कितें तरी वेगळी लागता मगे आयज कितें स्पेशल केलें मसालो कमी घातलो गे मीठ चड जालें गे हे म्हणपाक जाय न्हू तांकांय कळटलें इम्प्रूव करपाक जाय म्हणून
हेल्दी फूड येतले आनी सगळ्यांक मेळटले न्हू. ना तो रिव्ह्यू करचो पडटा न्ही, रिमार्क दिवचो पडटा व न्ही. टिचर्सांचो रिव्ह्यू वेगळो न्ही, भुरग्यांचो रिव्ह्यू वेगळो न्ही. हय बरोबर. टिचरी कितले खातात मिड डे मील एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार फॅक्ट खूप रेअर खातले. आपूणच इनचार्ज टीचर आसा तीच हे करता न्ही. तीच मे बी टेस्टा खातीर किंवा चुकोन खाता आसतली, चुकोन उडोवन आसतले आख्खे खाता आसतले, पण भुरगे आज डेली खाता आसतले न्हू. रिव्ह्यू तेंच्या कडल्यानूच जाय पडलो न्हू आमकां. एक्चुअली रिव्ह्यू मेळटा केन्ना जेन्ना भुरगे एक्चुअली कम्युनिकेट करता तेन्ना. तुम्ही नॉर्मल विचारल्या भुरग्यांक कशी लागता रे पाव भाजी, बरें लागता. ना खाता तेजेर कळटा न्ही. टिफिन हाडले मिड डे मिलाचे, बाबा ते सोंपता काय उरता, बरें लागना जाल्यार नॅचरली भुरगे दुसरे दिसा म्हाका नाका, बरें जावं ना अशें म्हणटले. सो तांचे लायकिंग ते घेता तेजेर कळटा. इट्स अ लॉंग पिरियड न्ही. पण हे सगळं कळपाक जाय म्हणटा हांव एक्चुअली. हे कळपाक भुरग्यांकूच कळपाक जाय कशें वळखप ते, हे शिकोवपाक जाय स्किल्स. जेन्ना तुमकां भुरग्यांक हांगा स्किल्स जर ही कळ्ळी न्हू जाल्यार भुरगे समज खंयच्या रेस्टॉरंटान जर गेले फाल्यां सकाळी तर डायरेक्ट सांगतले बरें ना रे म्हणून. तेन्ना खंय चेंजीस येवपाक स्टार्ट जातले बारीक बारीक गजालींसून. फक्त त्या व्हिडिओ थ्रू कमेंट्स मारप, व्हिडिओरूच सांगप की हे रॉंग जाला अशें ना न्हू तें. आमकां इवन इन्क्लुडींग हांव सुद्दां म्हणटलो की आमकां संवय खंय जाला की फाटल्यान ब्लेम करपाक, हो पॉलिटिशन असो करता तो करता म्हणून. प्रश्न हांगा सहज सिंपल आसा. हांव म्हाका विचारता आतां की तूं कितलें बरें करता. म्हणजे हांव बरें करता लोकांक कडेन कितें एक्सपेक्टेशन करता. प्रत्येकाकडे प्लस मायनस आसता की तुमी सांगले. नाल्यार मनीस आसूंकूच शकना. बरोबर. सगळो मनीस परफेक्ट आसूंकूच शकना. सो माझे फक्त सिंपल आसता. जशें आतां आमचें कॉन्वर्सेशन हें जालें पळय, हें कॉन्वर्सेशन न्ही स्कुलांनी जावपाक जाय, भुरग्यां वांगडा जावपाक जाय, तुवें तेंच्यांनी पळोवपाक जाय, असलें रॉ कॉन्वर्सेशन करपाक जाय. जाल्यार खंय तरी ती खबर आसा एक क्वॉलिटी निर्माण जाता. हितूर एक्चुअली विश्वास निर्माण जाता का तुमकां हांव हें सांगता. बरोबर. गव्हर्नमेंटान न्ही आता पळय प्रत्येक स्कुलाक एक कावन्सिलर दिला. तो आमच्या वेळार नाशिल्लो. सो कितें जे असले बारीक बारीक प्रॉब्लेम्स एक्चुअली कावन्सिलर इज द मिडिएटर बिटवीन द स्टुडंट एंड द टीचर. कितें प्रॉब्लेम जायत जाल्यार सेटल करपाक शी इज द हेल्प फॉर यू. आणि कावन्सिलर्स इतले ट्रेन केल्ले आसा की दे विल जस्ट रेकॉग्नाइज द प्रॉब्लेम इन सेकंड्स एंड दे विल रिझॉल्व इट. बरोबर. कळ्ळें न्ही. सो ऑल दीस टायप ऑफ थिंग्स न्ही. इवन मेनी वर्कशॉप्स आर बीइंग कंडक्टेड एवरी इयर. कळ्ळें न्ही. दॅट इज पण टिचर हांगार एक ह्या कितें आसा खबर आसा, अजूनय थोड्या भुरग्यांच्या तकलेन अशें आसा की कावन्सिलर कोण म्हज्या खबर आसा तो पिसो आहा तो, किंवा मातसो समज कितें कळना जाल्यार तो गड्ड्या भुरग्यांनी कावन्सिलरा कडेन वचप. अशें खंय तरी मिसकन्सेप्शन बसलेले आसात. पयलीं स्टार्टिंग आशिल्ले जेन्ना इट वॉज न्यू इन द स्कूल. थोडे अजूनय आसात. इवन इन्क्लुडींग पेरंट्स तकले थोड्याचे अजूनय आसा. आय डोंट थिंक सो. इट इज थोड्या बिकम म्हणा लेस. इट इज बिकम व्हेरी लेस नाव. पण एक सिंपल समजपाचें कावन्सिलर जर हांव टर्म सांगपाक सोदतलो, जर म्हाका खंयच्या पर्टिक्युलर गजालीची जर क्लियरिटी ना, ती क्लियरिटी हाडपाक जर आमी डिस्कशन करता खबर आहा तो मनीस कावन्सिलर. हय बरोबर. सिंपल टर्मान सांगप म्हटल्यार हय बरोबर. कित्याक आपल्याक एक कळपाक जाय की तें डिस्कशन आपूण करता पळय त्या गजाली बद्दल ते कोण तरी जाय न्हू. तो मनीस करणारो हा खबर आहा तो कावन्सिलर. ती खंयची गजाल आसपाक शकता बट स्कुलांतली अभ्यासा बद्दल हय ओवरऑल कितें आहा ती.